मोती दोंगरावेल्या झोपड्यांचे त्याच वाठारात पुनर्वसन करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण आके कोमुनिदादीचो ताका विरोध आसा। पुनर्वसना खातीर सरकारान नियुक्त केल्ले समितीचेरूय आता टिका जावपाक लागल्या। आता पालिकेची वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत विधानसभेची वेंचणूक आसा। वेंचणुको लागीं पावल्या काय मोती दोंगराचो प्रश्न तकली वयर काडटा अशें आके कोमुनिदादीचो एटर्नी सेलेस्टीन नोरोरा सांगता। बोवाळ जाला की आता एक गव्हर्नमेंटान हे काढला की रिहॅबिलिटेशन करचें म्हणून मोती दोंगरार आनी कमिटी बी फॉर्म करपाक। सो एज अ आके कोमुनिदाद तुमकां कितें म्हणपाचें? थिंक रिहॅबिलिटेशन करपाक ना, बिकॉज इट्स इन द कोर्ट, इज अ सब्जेक्ट जुडिस सब्जेक्ट। आतां कितें करपाक तें म्हाका खबर ना, बट इन 2023 and 2024 they had formed a committee for rehabilitation. It wasn't done nothing. These are things that are happening only before the elections, like assembly election केलें, मागीर MP election केलें, आनी आतां civic election आहे न्ही, म्युनिसिपल इलेक्शन, तेच पासत जाप दिसत ना। गव्हर्नमेंट जर मुखार गेलो ह्या हाका जाल्यार तुमी एज अ कोमुनिदाद म्हणून तुमी कितें आमी विरोध आसतलो न्ही? तुमी वतले पडटे कोर्टाक बी? कोर्टाक बी वचपाक पडले वतले ना? कोर्ट कितें डिसायड करता तेजें आहा न्ही तें। कोर्टाक पोतून वचपाक प्रश्न लागना, कोर्टान तूं कितें भायर सद तें येवपा जाय न्ही। दुसरे वटेन आमी आसा ते सुवातेर आमचे पुनर्वसन केल्यार बरे पडटले म्हणून मोती दोंगरार राबितो करून आशिल्ले लोक सांगतात। 1984 सावन आमी हांगा रावतात, आमच्या आमदारानूय आमकां पुनर्वसन करता म्हणून सांगला। ताचेर आमकां पुराय विश्वास आसा अशें तांचें म्हणणें। रिहॅबिलिटेशन केल्यार आमकां बरें पडटा न्हू, जायते वर्स जालीं आमी रावता हांगा, घाणान रावता, आतां तें जालें जाल्यार बरें जाता। दिसता तुमकां जातलें म्हणून? आमकां दिसता एमएलए आमगेले एमएलएन करून दिता अशें आमकां दिसता। एवरी इलेक्शन येता तेन्ना तुमगे इश्यू येता, जावं मागीर कांय नासता? ना सायब, कितें आहा जाल्यार आमी एमएलए आमी पळयता तेन्ना 84तल्यान ते तेणी सोडूंक ना आमकां। आमी आमगेले लोकांक मत कमी घातल्यार बी तेणी आपल्याक येवपाची सोडला आनी काम करपाची सोडला। आमकां एमएलएचेर विश्वास आसा की ते रिहॅबिलिटेशन करतले। कोमुनिदाद म्हणटा आमी करपा दिवपाना म्हणटा। ओनर कोणाचे थोडे कोमुनिदाद लँड आसा ते प्रायवेट लँड आसा, प्रायवेट लँड सरकारान घेता म्हणलेले आसा, ते प्रमाणे त्यांनी घेतलो दिसता। जल्दी काम करके दो, मैं एमएलए से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जितना होता उतना अच्छे से जल्दी करके दो। मार्च 2012च्या विधानसभा वेंचणुकी पयलीं म्हळ्यार ऑगस्ट 2011 तेन्नाचे मुख्यमंत्री आणि मडगावचो विद्यमान आमदार दिगंबर कामतीन मोती दोंगरावेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसना खातीर 23,800 चौखण मीटर जागो संपादन करून तातूंत 325 बांदकामां उबारपाचो प्रस्ताव फुडें केल्लो। ह्या प्रस्तावाक मंजुरी मेळिल्ली। तशेंच ते खातीर 1.1 कोटी रुपयांचे अदमास पत्रक तयार केल्लें, पूण उपरांत ताचें कितेंच जावंक नाशिल्लें। आता सरकारान 6 जाणांची समिती तयार करून हे प्रकरण परतून उस्तिला। मडगावचो मोती दोंगर हो सगळ्याक खबर आसतलो, आनी मोती दोंगर स्पेशली जेन्ना चर्चेक येता तेन्ना एकतर इलेक्शन येवपाचें आसतात जावं इलेक्शन जावन गेल्ले आसतात। हांगा खूब अशे लोक म्हणटा की हांगा एन्क्रोचमेंट जाला, भायले लोक येवन आसात। आतां हो जो मोती दोंगर आसा तो परतो चर्चेक आयला, तो म्हणजे सरकारान एक निर्णय घेतिल्लो आसा की थंय रिहॅबिलिटेशन आसता ते लोकांचे बेगींतले बेगीन करचें। आनी ताका आमी जेन्ना मोती दोंगरावेल्या लोकां कडेन उलयले तांणी सांगलें की आमकां आमच्या आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी तो आमचें काम बेगींतले बेगीन करून दितलो। सरकाराचेर आमकां विश्वास आसा की हे खेपेक आमचें काम जातलें। पूण एक गजाल अशी आसा की आके कोमुनिदादीक जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की आमी हे रिहॅबिलिटेशन जावपाक दिवपानात, आमी कोर्टाक हाजेर दाद मागतले, आमी कोमुनिदादीचो जमीन कशीच हांगा हे करपाक दिवपानात। आतां कितें जातलें हो येणारो काळ सांगतलो। कोमुनिदाद टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव बोलतलो।